गीत घेऊया पेज 129 I 22 पापिया तू रे निर्भाग्या. पापिया तू रे निर्भाग्या, तू पाप नासाची सासनाच्या सासनाक पापिया हिम कोडान पावशी. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं तुकाय देव कृपा दिव. आनी तुमकां सगळ्यांक येवकार. मास इंटेन्शन्स थोडो वेळ शांत रावन जी इंटेन्स आमच्या मनांत काळजांत आसात ती देवाच्या हातांत घालुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सरस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजू क्रिस्ताच्या पयनारी सांगात्यांक म्हणजे सांत फ्रांसीस शावियर, सांत इग्नेशियस de लोयोला, सांत तेरेसा de अबिला, सांत फिलीप नेरी आनी सांत इजिदोर हांकां 12 मार्च 1622 वर्सा देवान सांत केले. सांत पावलो उपरांत सांत फ्रांसीस शावियर एक व्हड मिसियोनार आपोस्टल जालो. ह्या वर्सा ताच्या सांत कोरोनाच्या 400 वर्सांचो आमी उगडास करता. सांत फ्रांसिस्कान सोम्या पासत भितरल्यान सारको मेकळो आसूंक उपास आनी एक आत्मसमर्पणाची मागणी केली. ताची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून खुरपेच्या नोवेनाच्या पयल्या दिसा आमी आताक आत दिवन सांगातान परिशोदेक वाट चलूंक ह्या मिसांत आमकां कृपा मागुया. ही सगळी चिंतना मनांत धरून हे मिसा बेटीन वान घेतना आनी वांटो घेवचे आदी आमची सगळीं पातकां उळकून घेवया आनी देवाचे आनी एकामेकाचे बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोरपदात देवाक आनी तुमकां म्हजो गुन्यांव म्हज्या गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून उचारून वायटा दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदांच आंकवार मारयेक सोल्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे कदामच्या लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदात देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणा जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. काकलूतारा बापा, प्राचिताची वाट आमी धरल्या तेच वाटेन दोयेन तूं आमकां चलय. हे परी आमची कुडीची दोंडवण खऱ्या प्राचिताच्या मनान आनी काळजाचे भोगतीन आमी आचारीची कर. हे मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तांबो नासतना बोब मार, तुरतुऱ्यो सारको तुजो तालो आयकूंक दी. म्हजे पोरजेक आपले गुन्यांव कलय. जाकोबाच्या गोराण्याक
आपली पातकां ओलकूंक दी. आपूण सदांच कायद्यान चलपी आनी देवाची सुमूर्त सांबाळपी पोरजा जाल्ले पोरी. दिसान दीस म्हजे फाटल्यान येयात. म्हजी चाल ओलकूंक सोदात. म्हजे लागीं नितीचे कायदे मागतात. देवा लागीं देव लागीं आयलोलो पळोवन ओतरेकतात. अशें म्हणटात, तूं आमचो उपास पळोवचो नाय जाल्यार कित्याक म्हूण आमी उपास करचो? तूं परवा करिनाय जाल्यार कित्याक म्हूण आमी उणेपण भोगचें? पळयात, तुमी उपास करतात तेन्ना तुमची खुशी तुमी पाळटात आनी सगळे तुमच्या रिणकारांक तुमी पिडापीड दितात. उपास करतात तेच बरोबर तुमी झगडी आनी उजोत करतात आनी दोया नासतना दुर्बलांचेर तुमी मुठी मारतात. आज पर्यान तुमी केला तसो उपास करून तुमच्या प्रार्थनाचो तालो कदीच वयर स्वर्गार पावचो ना. मनशांक दिसभर दूख दिवन मानी भाशेन तकली भागोवंक गोणाचेर आनी गोबराचेर आड पडून असलो उपास म्हाका आवडटा जायत. असल्यांक तुमी उपास आनी सर्वेस्पराक मानता तसलो दीस म्हणटात. सर्वेस्परा देवाचें उतर आयकात. म्हाका आवडटा तो उपास वेगळो. ओनितीचेर सांकली मोडटात आनी सोसूंक नजो तो बार पेल्यावेलो काडून उडयात. दुमालो सोंसतेल्यांक मेकली करात आनी तांच्या खांद्या वयली जू मोडात. बुकेलेल्यांक तुमचो उंडो वांटून दियात. गोरदार नासलोल्यांक बिराड दियात. विंगल्या मनशांक पांगरूंक दियात आनी तुमच्या मासा रोगताच्यांक सोडून नाकात. तेन्ना फांट्या परी तुमचो उजवाड परजळटलो आनी तुमचे गाय रोकडेच पेकतले. तुमच्या फुड्यांत तुमच्या प्रमाणीकपणान वेतोले त्या तुमच्या फाटल्यान सर्वेस्पराची मोहिमा. तुमी उलो मारतल्यात आनी सर्वेस्पर तुमकां जाप दितलो. तुमी ताका आपयतल्यात आनी तो म्हणटलो, हांव तुमचेशी हांगाच आसा. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. कालत्या जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाठ करचो नाय. जबाब. कालत्या जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाठ करचो नाय. काकलुतसारा देवा, काकलूत करून दाखय. भोव कोनवाल्या देवा, गुन्यांव पुसून उडय. पातकाचें कोट दिवन म्हाका नितोल कर. रेबांतलो काड म्हाका निर्मोल करून दवर. जबाब. कालत्या जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाठ करचो नाय. निर्मोल कालीज रोचून घाल तूं हृदयांत म्हज्या. तीर मोन घडून देवा परतून तूं दी म्हाका. तुजे कोडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. जबाब. कालत्या जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाठ करचो नाय. तूं सोडवणेचो म्हाका संतोश भोगूं. उदार मनान म्हाका तूं धीर करून सांबाळ. पापयांक तुज्यो वाटो शिकयतलो देवा. तुजे सोरशीं पातकी परतून येतले सायबा. जबाब. कालत्या जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाठ करचो नाय. उद्गार. तुमी जियेतले जाल्यार बरें सोदतात आनी वायट सोडात आनी सर्वेस्पर तुमचे सवें आसतलो.
सुरेसपूर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मात्या प्रमाणे देव क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या जोवांचे शीस जेजू सोरशी आयले आनी तांणी म्हणलें आमी आनी फारिजेव उपास करता पूण तुजे शीस उपास करिनात तें कशें आनी जेजून तांकां सांगलें आपणा बरोबर न्हवरो आसोसोर न्हवऱ्याचे पावणे दुकान आसूंक जाता जायत पूण न्हवऱ्याक तांचे सोरशिलो कडून वचचो वेळ पावतलो आनी तेन्ना ते उपास करतले देव क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने वाकानी तुका क्रिस्ता मोगाच्या भावा भयणीनो कोण अशें एकल्यान म्हणलोलें आसा लायफ इज अ जर्नी इन कंपेनियनशीप विथ अदर्स वी आर नॉट एन आयलंड बट सोशल बिईंग्स म्हणजे जिवीत एक प्रवास जो आमी दुसऱ्यां बरोबर करता आमी जुणवो न्हय पूण समाजीक मनशां बाबण्यो जेन्ना एक भुरगें चलोंक प्रयत्न करता तेन्ना लागशिल्ल्या कसले वस्तूक आपलो हात घट धरून उबें जाता आनी तें दोखलून चलोंक प्रयत्न करता हें पळोवन ताचो आवय बापूय त्या भुरग्याच्या हाताक हात दिवन ताच्या बरोबर चलता हे भाशेन आपल्या आवय बापूय बरोबर एक नवो प्रवास सुरू करता आनी चलता चलता त्या भुरग्याक एक नवो प्रवास दिश्टी पडटा जो ताका जमनीर व खाटीचेर आसतना वो सरकळत वेताना वो ल्हव ल्हव चलतना दिश्टी पडो नासलो उबें रावन ताका एके भाशेन सगळें नवें दिश्टी पडटा फ्रांसीस झेवियराच्या जिवितांत अशेंच घडलें सुमार 25 वर्सां तो आपल्या जिविताचो तीर मनान दवरून आपलें जिवीत सुखांत जियेतालो मागीर ताच्या जिवितांत लोयलाचो इनास आयलो इनासान ताका नवो रस्तो दाखयलो आनी शावियर हो रस्तो मरो पर्यंत चल्लो आयचीं वाचपां आमकां उपासा विशयावर नवो उजवाड घालतात गोरविस्त काळजांचीं मनशां देवाक आपूण मानुलोलीं जावंक धर्मांचो बायल्यो विधी करतात आनी जें कितें फकत प्रमाणीक मनशांक भासायलां तें आपणाक फावो जावं म्हूण आशेतात असले उपास आनी संभ्रमण्यो करून देवाक फटोवंक जायना जीं कोण उपास आनी मागणें करचो करून पातकांक जियेतात ती देवाच्यो मस्कऱ्यो करतात आनी आपणाकूच फटयतात ही चिंतना आमी पयल्या वाचपांत मेळटात फारिजेवांनी परी देवचे शीस चड उपास करिनासले फारिजेव खुड्ड्या बाबाताचे आसलोले नशिबोंत स्वप्नान पडूंक स्वप्नांची समजोणी मेळूंक व वायट स्वपन पडलां जाल्यार तातूंतलें वायटपण काडून उडोवंक उपास करताले आपूण आवडेतात ते आपणाक मेळचें म्हूण ते उपास करताले हो विचार आमकां दुसऱ्या वाचपाक मेळटा मोगाचे बा भयणीनो क्रिस्ती वाट खुशालकाय हाडटा आनी तेच परी क्रिस्ती वाट घाम रगत आनी दुखां पासून व्हांवयता इतलें आसूं पर्यंत ताची खुशालकाय नपय जायना देखून जेजू म्हणटा तूं दोनांकूय तयार आसाय क्रिस्ती खुशालकाय आनी क्रिस्ती कुरीस बा भयणीनो
आज कृपेची नोवेना सुरू करून आमी एक नवो प्रवास सुरू केला. तर आमी सगल्यांक आमचो हात दिवन भोव करून कसले कश्टांत सांपडल्यात, भोव करून दुखांत आसात, भोव करून पातकांत पडल्यात, आनी हो प्रवास खुशाल बरें जावंक, आनी जर हो प्रवास करतना कसलीय अडचणी सांपडलांक तांकां हात दिवन आमी हो प्रवास सुरू करुया. आनी सुरू करतना भगवान शेवराचे विनंतीन आमचे सगळे कोस्ट देवान पयस करूंक, देवान आमकां आदार दिवंक आमी ह्या मिसा भेटेंत देवा लागीं मागुया. सोनी उबी रावया आनी आमचे जे हुस्के आमच्या काळजांत मनांत आसात ते देवाच्या हातांत आमी घालुया. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबान सगळ्या बिस्पांनी आनी पवित्र सभेच्या वडिलांनी पवित्र आत्म्याचे सुचोवणेक उक्ते आसून उक्त्या मनान आनी उदार काळजान क्रिस्ता सवें आताक हात दिवन सांगातान परिशोदीक वाट चल्ल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. सरकारान आनी निधर्मी फुडाऱ्यांनी धर्मीक विधी आपल्या स्वार्था पासत गुंडायना जाल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. ह्या कुरपेच्या प्राचीत काळांत देवाचे पोरचेन आपणाच भितर स्वतंत्राय अणभवूंक आनी देवा पासत स्वतंत्र जावंक तांणी उपासाचो फळ अणभवल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. युक्रेनान झूज वेगीं बंद जावच्याक आनी तरेतरेच्या जोखमी जाल्ल्या मनशांक आमच्या भावांक आनी भयणांक बुजवण, पेकोवणी, शांती आनी समाधान मेळच्याक देवा लागीं मागुया. थोडो वेळ शांत रावन जी खासगी मागणी आमच्या मागण्यांत मनांत आसात ती देवाच्या हातांत घालुया. मोगाळ बापा, आतांच आमी थोडी मागणी उचारल्यात. जायते विचार हुस्के मनांत काळजांत आसात ते सगळे आयकून आमकां खरेंच हो उपवास हो नवो रस्तो आमी सोदूंक तयार केला तो भक्तीपणेन आनी शेवटच्या विनंतीन आमकां खुशाल बरी जावंक आमी तुज्या लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. गीत घेवया पेज 39 C25 ना आमचे लागीं. He
पूण आमचें बलिदान देवाक मानता तें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवन प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, प्राचीत काळाची दोडवणेची आमची ही बोली तुका भेटयता. ताचे वरवीं आमची काळजां तुका मानता तसलीं कर आनी आमच्यो वायट वणावण्यो दमावूंक आमकां ओदीक सुदसुदीत कर. हे मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोरेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराच्या उबारता. सोरेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सोरेस्परा पवित्र बापा, सोरपेदार सासणांचे देवा, सूरकालीन श्रोताय जुक्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नव्या मोनान आनी नितळ काळजान पासकांचो गोड संतोशान सोमरमूक तयार जावच्याक तूं आमकां वर्सो वर्सो हो काळ दिताय. तुजी आमच्या बापाची मोगान भोक्ती करूंक आनी आमच्या पेल्याचे ओगले उमेदीन चाकरी करूंक तूं आमचे भितर नवें मन रोसताय. ज्योच्या जिविताची वतीन गोड्डिताना आमी सोमरमता. तांचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां. तांचेच वरवीं आमचे भितर तुज्या पुताचो रूपकार तूं अदीक वतीक सोपून करीत आसाय. देखून आतां देवतां बरोबर आनी सर्गीच्या सगळ्या धर्मा सांगाती तुजी स्तुती आमी निरंतरेन गायता. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भल्या तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पोतांतल्यान जाणून ही देणी पोत करून मागता जावं ती आमकां जुगस्ताची कूड आनीक रगत. आपले कुशीन कोस्ट मरून सोंसुवचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच आनी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेज घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यान सासणी करोराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशे पासत तें वाडरवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूड परगोटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता. तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगोडटा. तुज्या येण्याक आमी ओत रेखता. बापा जेवच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणेन उगडास करता आनी उडो आनी काल्स तुजे मुखार तुका समर्पता. तुजे मुखार सेवा करूंक आमकां फाव देखून आमी तुका दिन वाचता आनी कूड रगत जावतलें आमी समेस्तांक पोत वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोरेस्परा आखिप्त विस्तार लोले तर पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवली बापा, सोल यादीक वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवन बसून मेळ्ळ्या ते आमच्या बाबोनीची काकलूत कर. तांकां दिसता कोटीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुर्जोल मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्त दाग कर म्हणून मागता. आमकां देवाची माये सांगाती तिचे पोती भगवान झुजे भगवान दोर दिता आनी सगळ्या मागोल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणा सुखांक आमकां वांटो दी.
ताणें सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोरपोत बेदार बापा सोर वडवून आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक आमेन. जेजूच्या आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकवलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गां जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोश आनी आमकां ताळणे पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सोरेस परस सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सोंच्या सुखाक आनी आमचे सोडूनरा युगसेनीक आमी बोरवाशी ओतरेकतांव तर आमकां तुज्या उदाक काकलोतीन सोर फाल्यां सुटोय आनी सोर आकाटांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनांक. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें दोरदांक मोडलां तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण ते पवित्र भवाताचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. आमेन. सोम्यांची शांती सदां काळ तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटाय ती. शेलेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितोऱ्योचे म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्याक शेवूंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजे भोव अवमोलीक मास रगत म्हजें शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ते म्हूण हांव सांगतां. म्हज्या काळजांतूच असल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटना. तुजो सोरशिल्लो कोरसोरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया पेज 53 D11 होरे पर्वतार आमी. Hoре पर्वतार आमी इलियास नबी सारकी लांब मारो काडून वेची गोशी केन्ना
प्रार्थूया. कोणवाल्या बापा ह्या पवित्र गुटांत तूं आमकां वांटो दिलोय. ह्या वेळार आमच्या पिडेस्त आत्म्यांक तूं काकृतन दिताय ते वखद सुफळटायेन दिवंक आमची मनां उदीक आयतीं कर. हे मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. मातशी बसात. हांव देव बरें करूं म्हणटा फादर अपोलो कार्दोजाक. ते आमचे सुपिरियर आनी आयज ताणें पयले मीस नोवेनाचे कुरपेच्या नोवेनाचे मीस पेटयल्लें आसा, प्रवचन केल्लें आसा. तांकां देव बरें करूं म्हणटा तिश्याक आनी दयाक आनी रोहिणीक ती हांगसर वावरतात तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आमचे सांकिस्तांव क्रूज ते आमकां मदत करतात आनी हेरांनी हांगसर मदत केल्ली आसा तितल्यांकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकां सगळ्यांकूय. आमची मिसां हे भशेन आसात. दर दिसा पयलें सकाळचें 5 मागणें आसा जें भगवंतिनासान सगळ्यांक आपल्या अनुभवांतल्यान शिकयल्लें आसा. ताका स्पिरिच्युअल एक्सरसायज म्हणटा. भगवान फ्रांसीस शावेरान तें पत्करलें आनी तो सांत जावंक पावलो. आनी हे परी हजारांनी सांत जालेले आसात. ही गरज मात हे मागणें एकदम बरें जाता. तर हें आमी सकाळचें हांव इंग्लीश आमचे भाशेन घेता आनी सांगे 5 इंग्लिशीन आसतात. सगळे जेजूट पाद्री ह्या आमच्या प्रांताचे प्रत्येक दिसाक एक भाग घेतलो मागण्याचो. तर दर दिसा 9 दीस आसात. तातूंतल्यान सगळें पळय तें मूल्य आसा तें तुमकां कळटलें कशे भशेन मागणें करूंक जाय, जेजूच्या एकवटान रावंक जाय आनी देवाची येवजण कशी ती सोदून काडून मागीर आमचें जिवीत त्या प्रमाणे सारूंक जाता. भगवान फ्रांसीस शावेरान जिवयल्लें पळय ते भाशेन. मागीर मिसां हे भाशेन 6, 7, 8 उपरांत आमचे भाशेन तिर्स जातलो. ही सगळीं आमचे भाशेन. 3 सांगे पोत्तून आमचो म्हणजे मांडवळ सुरू जाता. तर पयलें म्हणजे कुरपेचे काकळुतीचो तिर्स, मागीर खुर्साची वाट. 4 आमचे भाशेन मीस कोंकणीन. त्या उपरांत 5 मागणें हो देवराक आनी 6 इंग्लीश भाशेन मीस आनी तेच्या उपरांत इंग्लिशीन तिर्स. आयतारा दीस आनीक 3 मिसां आसतलीं. 9:15 आमचे भाशेन, 10:15 इंग्लीश भाशेन आनी सायपाच्या कपेलान बांय कडेन 10 वरांचेर म्हयन्याच्या 6 तारखेर थंयसर मीस आसता म्हणटूच त्या दिसा थंयसर मीस आसतले. तर हे भाशेन आमचे मांडावळ आसा. देव बरें करूं तुमकां सगळ्यांक. उबी रावन आतां आशिर्वाद घेवया. सोरेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोरपुदा देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. देवाच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. भगवंत फ्रांसीस शावेराक मागणें. भगवंत फ्रांसीस शावेरा देवच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें. देखून देवचें नांव आनी सोडण्याची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. सोण्याकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमची उतरेक बापाक मानतात तसलें जाल्यार तुजे विनोदीन तें शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन. गीत घेवया पेज 240 U20 सांत फ्रांसीस शावेरा.